दिव्यवाणी 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 मगळ भावानो भयणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. भगवंत ओंकार मरियेच्या जल्माची परब आज आमी आचरण करतना आमकां मंगळूरकारांक भगवंत ओंकार मरियेचें जल्माचें फेस्त आमकां मोगाचें मोंती फेस्त. हें मोंती फेस्त आमी कुटुंबाचें फेस्त जावन प्रकृतीचें फेस्त जावन चलया भुरग्यांचें फेस्त जावन आचरण करच्या ह्या वखदा ह्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचें आपोवणें आमी दिता. ह्या संदर्भार आमी विशेश करून तुमच्या खातीर तुमच्या कुटुंबा खातीर तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर आनी सगळ्या तुमच्या जिविता खातीर आमी मागता. 5व्या शतमानांत बेतसादाच्या तळ्या लागीं सांजोकीम आनी अन्नाचें घर आशिल्ल्या कडेन अन्नाच्या मानाक एक महामंदिर बांदलें. मरी सांजोकीम आनी अन्नाची दूज जाल्ल्यान ह्या महादेव मंदिरांत तिच्या जल्माची परब करची रिवाज आयली. 7व्या शतमानाच्या अखेरेक पापा सेर्जूस पयलो हाणें हें फेस्त रोमांत लोकां मोगाळ केलें आनी क्रमेण तें फेस्त सगळ्या संवसाराक विस्तारलें. जेजू क्रिस्त प्रामाणीकपणाचो सूर्यो मरियेच्या जल्मा दिसाच्या फेस्ताचें केंद्र मरियेन ह्या प्रामाणीकपणाच्या सुर्याक उद्देशें केलो. देखून पवित्र सभा देवस्तुतेंत एक स्त्रियेचो मात्र जल्मा दीस संभ्रमता. कशें सूर्यो नांतर संद्रेमाक प्रकाश ना तशें क्रिस्ता बेणे मरियेक पवित्र सभेंत स्थान ना. मरी सोडणेच्या चरित्रेंत विशेष आनी विशिश्ट पात्र घेता जाल्ल्यान देवाक पवित्र सभेक आनी मरियेक विंगडसूंक जायना तसलो संबंद. मरी देव बापाची धूव जाल्ल्यान देवपुताची आवय जाल्ल्यान पवित्रात्म्याची पतीन आनी पवित्र सभेची आवय जाल्ल्यान सोडवणेच्या चरित्रेंत नखेत्रा परी ती परजळटा. देखून संतोशाच्या उल्हासांनी संभ्रमुया. सगळीं आमी हो जल्मा दीस आनंदसो नित्यांकार देवा मातेचो जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रामाणीकपणाच्या सुर्याक मरियेन उद्देश केलो. देखून संतोशान आमी ह्या संभ्रमान वांटेली जावया आनी प्रकृतीचें फळ जावन आसच्या नव्या बाताचेर आशिर्वादाची रीत चलयतना देवाचो आदार कृपा ह्या सृश्टीचेर आमी मागुया. ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका. ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंद तुका. मोगाच्यानो आमच्या शेतांत देवान अजापां केल्यांत थोड्या म्हयन्या आदीं ओंपुल्लें वा लायिल्लें तें बी वा नेज आतां भात जालां. आमच्या वावराक देवान प्रतिफळ दिला, पृथ्वीचेर आशिर्वाद घाला. त्या पासून देवाक आमी अर्गां दिवया. ही पृथ्वी देवान रचली आनी रचल्या उपरांत मनशाक ह्या पृथ्वेचो राय केलो. देव आमकां सर्वांक पोसता आनी सांबाळटा. तरी आमी वावर करून आमचो दिसपट्टो ग्रास जोडी जंय म्हूण तो आशेता. आज मनशा कुळांत कितलेय दुडू आस्त बदीक भांगार रुपें आशेत पूण जर तर पोटाक जेवंक शीत ना तर वा भुमितांव आयिल्लें फळ ना तर जिवंक असाध्य. देवाचे कुशे प्रकार आमच्या शेतांनी आमच्या रैतांनी वावर केला आनी ताचो प्रतिफळ जावन नवें भात नवी कणशी आमच्या समकेर आसा. देवान आमच्या वावराक आनी आमच्या भुमीचेर उतरल्या बेसांवांक आनी दिल्ल्या प्रतिफळाक पासून आमी ताका अर्गां दिवया आनी ह्यो भाताच्यो कणश्यो
ताच्या आशिर्वादान बरो म्हूण आमी ताचे लागीं मागुया. सर्मियाचे नांवी आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा देवा आमच्या सर्ग आनी संवसाराच्या रचणारा, तूं अंतराळाच्या सुकण्यांक पोसताय, बागेंतल्या फुलांक सोबयताय आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक आमचो दिसपडतो ग्रास जोडूंक वेळार पावस धाडन, पृथ्वी फळां बरीत करन आमच्या वावराक फळ दिताय. तुजे कृपेन आनी आमच्या परिश्रमान आमच्या शेतांनी जाल्लें हें नवें भात आज आमी तुजेशी हाडन तुका अर्गां दिता आनी ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण नम्रतायेन मागता. हे पवित्र केल्लें भात सेवल्ले आमी तुजी भुरगीं तुज्या आशिर्वादांनी बरो आमच्या माये संगी एक दीस सर्गार तुका रूप पळोवंक तूं आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत येवच्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मगळ भावनो भयणीनो, देवान आमचेर उतरल्या देण्या बसोत देवाक अर्गां दिवया. दिसपडतो ग्रास निरंतर आमकां ह्या भुमी मुखांतर पृथ्वी मुखांतर फावो कर म्हूण आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गर जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. मुरयेमायेची मजत मागया आनी सांगात आमी म्हणया. नमान मुरयेक पिन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ दिवस चेंजेजो भगवंत मुरये देवाचे माय मावप्यां खातीर विनंती कराता आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं तुमचे सगळे आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा ह्या बाताच्या कणशेचेर आनी तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमेन. मगळ भावनो भयणीनो, आतां आमी मिसाचें बलिदान सुरू करता. मुरया मायक अर्सून उल्हासून आमी गावया सक्कड सांगाता मेळया. ह्या संदर्भार तुमी भक्तीपणान मिसाक आयतीं जावचें. सकळ सांगाता मेळया, सकळ लागीं सरया, आमचे ताळे ये करया, मोरये खोगळसिया. होळता इतलांनी सोद्या, फुलां एकठांय करया, तांचो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिवया. सकळ सांगाता मेळया, सकळ लागीं सरया, आमचे ताळे ये करया, मोरये खोगळसिया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आज प्रतिरितीन मुरये मायेच्या जल्माची फेस्त, आमच्या मोती मायेचें फेस्त आचरण करच्या संदर्भार
हें फेस्त आमी कुटुंबाचें फेस्त जावन प्रकृतीचें फेस्त जावन आनी तशेंच चलयां भुरग्यांचें फेस्त जावन आचरण करच्या वखता आमी मागया आख्या आमच्या कुटुंबा पासत परगांवांत आसात आमची भाव भयणी तांचे पासत पयस आसात आमची भाव भयणी कुटुंबाचे सांदे तांच्या पासत देवादीन जाल्यांत आमच्या कुटुंबाचे सांदे आमचे फुडें सर्गीच्या राजा गेल्यांत तांचे पासत आमी मागया आख्या पृथ्वे पासत मागया पृथ्वी ना जाल्यार पृथ्वेचो फळ ना जाल्यार भंयत बेळ्ळें वा फळां ना जाल्यार आमकां जिवंक साध्य देखून ह्या पृथ्वे पासत पृथ्वेच्या समृद्धी पासत निरंतर आमी मागया सांगताच चलयां भुरग्यां खातीर मागया मनसाच्या स्वार्था लागून चलया भुरग्यांक नाच करचें गर्भांत चिडून जिवेशें मारचें सोडून येवच्या ह्या वखदा सर्वेस्पर देव चलया भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूं दी बेसांवांनी भरून दी म्हूण आमी मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फवत परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया नितळ काळ समानांनी पवित्र बलिदान पेटोवंक आमकां आमी तयार करया काळजांत हांव दूख धरून बोगसाणें मागतल्या बोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्यांक काकुळकर सौम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुळकर सौम्या काकुळकर सर्व पदवेदार देव आमचे काकुळत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावोंक आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा कुसर्गी आणि शांती ताच्या ईशा सोसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुळत कर तू बापाच्या उजव्याक बसा आमचे मागणे मारून घे इत्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया इकडे बरदोळे तांपया सर्व आमच्या कुटुंबाक पासत आमच्या पृथ्वी पासत प्रकृतीच्या सर्व बेळ्या आनी फळां पासत आनी सर्व चलयां भुरग्यां पासत आमी मागुया सर्गीच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा आमच्या सडवंदराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणित जाणवायन आनी मोगान भगवंत अवकार मोरयेक तुवें जल्मा हाडली हो तिसो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमता तुवें विसून काडलेले जेजूच्या आनी आमचे आवयक फवत तो मान दिवंक आनी तिसो मोग करूंक
आणि तिची देख आणि मजत घेऊन बवार्थान बरवशानानी मोगान वाडत वसोंक तुझी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्यात तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आणि राजवड चलयता ससनाच्या ससना. मिका प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सरस्पर म्हणटा, पूण तू बेतलेम एफ्राता, जुदाच्या कुळ्यामध्ये तू बोव ल्हान, तरी इस्रायलांचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तान जल्मतलो. तसो आराम न्हय आतांचो, बगार बोव पुर्विल्ल्या काळाचो. देखून प्रस्तूत जावची आसा ती प्रस्तूत जायसर सर्वेस्पोर ताका सांडटलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायलिताशी परतून येतले. सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक चलयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेदना तावन ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांती जातलो. असेरियागार आमच्या देशाचेर दाड घालती जाल्यार आनी आमच्या भुंयेचेर पांय दवरती जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायाळ वर्गांच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतले. ते तलवारीन असेरियाचेर राजवट चलयतले. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परात उल्लास, सर्वेस्परात उल्लास. पूण हांव तुज्या वडमोगाचे पातयेवन आसा, तुजें तारण म्हाका लाभलें म्हूण म्हजें काळीज उल्लासतलें. सर्वेस्परात उल्लास. वय ताणें म्हाका केल्ल्या उपकारांक सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतलो. ताच्या मनान स्तोत्रां सद्गितां गायतलो. सर्वेस्परात उल्लास. सर्वेस्परात उल्लास. सांब पावलोन रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भाव भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जाणकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां, तांकां सर्व संगती देवा तांच्या बऱ्याक पडशो करता म्हूण आमी जाणाव. जाणकां विसरून काडचे आदींच तो वळखून जाणा. तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भोवंडाच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जाय म्हूण ताणें येवजिले. ह्या पासत जाणकां ताणें असले योजनेक निर्मिली, तांकां ताणें आपयली. जाणकां ताणें आपयली, तांकां ताणें नितीवंत केल्ली. जाणकां ताणें नितीवंत केल्ली, तांकां ताणें आपले मायमेन भागीदारां केल्ली. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा जय जय हालेलुया. सर्वेस्परा जय जय हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा
जय जय हालेलुया बागी तूं भाग्यवंतां कार मुरिये आणि सर होगळा फोव जाल्ले तुझे तां सलमाला नितीसो सूर्यो क्रिस्ताम सो सोमी सर्वेस पोरा जय जय हालेलुया सर्वेस पोरा जय जय हालेलुया 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 सर्वेस पोरा जय जय हालेलुया सर्वेस पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसो भगवान मातेवा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें ताचे माते मरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें पूण तांच्या लग्ना पयलीं ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली तिचो पती जुजे नितिवंत मनीस तरी मरयेक अपकीर्त अडोवंक ताका खुशी नातल्ली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हूण चिंतलें पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्परसो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो जुजे दाविदाच्या पुता मरयेक तुजी पतीन म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भिये नाका कित्याक तिजे थंय गर्भे संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला तिका पुता प्रसूव जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें एक अंकार चली गर्भेस्त जातली आनी एक पुता प्रसूव जातली ताका इम्मानुएल म्हणून आपयतले इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हूण अर्थ देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो भावानो आनी भयणीनो आज सप्टेंबराची 8 तारीख आमकां सर्व मंगळूरकारांक कोंकणी खरावळीच्या क्रिस्तांवांक भोव संतोश असो भोव संभ्रम असो आनी भोव वर्तो दीस कित्याक मोरयमायाच्या जल्माचें फेस्त वा आमच्या मोगाचें मोंती फेस्त आमी आचरण करता हे मोंती फेस्ताच्या संदर्भार हे फेस्त कशें आचरणाक आयिल्लें म्हणल्या विशीं कांय इल्लीशी झळक आमी घाली जाल्यार हे मोंती फेस्त कशें आचरणाक आयलें पवित्र पुस्तकांत जावं वा पवित्र सभेंत जावं मरयेक थंयसर मोंती म्हणून आपयलेलें ना मरयेक पवित्र सभेंत जायतीं नांवां आसात माउंट कार्मेल आसा कार्मेल मायेची सायबीण म्हण आसा वा नित्यादार माय कोसे साव माय मर्सी माय फातिमा सायबीण वेलंकणी माय भलायकेची माय अशें जायतीं नांवां मरयेच्या मानाक अर्पिल्यांत पूण मोंती म्हणून मरयेक खंय पवित्र सभेंत उल्लेख केल्ले ना आनी मोंती म्हणल्या त्या नांवा खाल खंयचेय फेस्त पवित्र सभेंत आसा जाल्लें ना जाल्यार हें मोंती फेस्त आमकां कशें आचरणाक आयलें मोंती फेस्त तें कांय थोडे संप्रदाय अशें सांगतात 3 संप्रदाया प्रमाणे आमी विमर्शो केलो जाल्यार वा आमी चरित्रेक फाटीं वचून कांय तरी मोंती फेस्त मंगळुरांत कशें आचरणाक आयलें ह्या म्हणल्या विशीं कांय सोदनां केलीं जाल्यार 3 संप्रदाय अशें सांगतात पयल्यान पयलें हें फेस्त आमकां समेस्तांक गोंयांत आयलेलें म्हणटात गोंयांत थंयसर मरयेक समर्पिल्लो एक दोंगर आसा माउंट मेरी म्हणून मरयेक समर्पिल्लो दोंगर आसा आनी हें फेस्त थंयसर दोंगरा वयल्या सायबीणेक मान करून सप्टेंबराच्या 8 तारखेर आचरण करताले आनी आमचे पुर्वज
सडावत गोंयांत हांव आयलेले आनी आमची भास कोंकणी आनी खरावळीचे आमी देखून गोंयच्या कांय प्रभावान हें फेस्त सप्टेंबराच्या 8 तारखेर मोंती फेस्त म्हणून आचरणाक आयिल्लें म्हणटात. माउंट आशिल्लें तें मोंती म्हणून जालें म्हणून तेचे अशें आचरणाक आयिल्लें म्हणटात. कांय थोडो संप्रदाय असो आसा मुंबयच्या बँड्रा बस स्टँडांत थंयसर बस स्टँड न्ही बस स्टँड थंयसर मुंबय वेस्टांत थंयसर माउंट मेरी म्हणली इगर्ज आसा. दर्याच्या देगेर आसलेल्या त्या व्हडल्या दोंगरार थंयसर माउंट मेरी म्हणली इगर्ज आसा. आनी ह्या माउंट मेरी इगर्जेचो जात्रो वा फेस्त दबाजीक फेस्त सप्टेंबराच्या 8 तारखेक येवच्या लागशिल्ल्या आयतारा सुरू जालो जाल्यार ताच्या उपरांतल्या आयतारा पर्यंत 8 दीस भोव व्हड संभ्रम थंयसर चलता. कशें आमकां कार्कुळ फेस्त 3-4 दीस चलता गे तशें थंयसर 8 दीस निरंतर भोव वर्तो दाबाजो मरियमाच्या मानाच्या फेस्ताचो चलता. माउंट मेरी दोंगरा वयली सायबीन आजुनी तो संभ्रम थंयसर चलोवन आसा. हर एका सप्टेंबरांत 8 तारखेक लागीं आसच्या आयतारा हांव सुरू करना फुडल्या एका मुखल्या आयतारा पर्यंत 8 दिसांचो संभ्रम हांव थंयसर जायते बोटी ह्या संभ्रमाक गेल्लो आसा. थंयसर हरियारीनी लोक येता. सगळे बँड्रा वेस्ट हिल रोड सगळो बंद आसता आनी पार्किंग लिलावती हॉस्पिटल लागीं गाडयो पार्क करना. थंयसर सेंट एंड्रूज कॉलेजींत आनी थंयसर आसलेल्या होली फॅमिली आस्पत्रेच्या ग्राउंडार पुरा गाडयो पार्क करना. उपरांत लोकांनी जायते चलोवन वचचें पडटा. असलें थंयसर व्हडलो संभ्रम आनी आमचे पुर्वज मंगळूरकार जायते मुंबयंत काम करून आसले आनी थंयसर ते काम करता आसतना हें फेस्त थंयसर आचरण करताले. देखून थंयसर माउंट मेरी आशिल्लें थंयसर उपरांत मंगळूर हांवें पावतना मोंती सायबीन दोंगरा वयली सायबीन मोंती सायबीन म्हणून आचरणाक आयलें आनी हें फेस्त सप्टेंबराच्या 8 तारखेर गद्दाळ्यान आचरण करूंक लागलें म्हणलें एक संप्रदाय आसा. तिसरो संप्रदाय असो आसा आमच्याच मंगळूर देसिजींत परंगपेटेंत थंयसर कापुचीन फ्रादांची एक फ्रायरी आसा. ताका मोंते मारियानो म्हणून नांव आसा. मोंते मारियानो लॅटीन शब्दांत दोंगराक मोंते म्हणटात. मोंते इंग्लिशांत माउंट म्हणटात. मोंती मायाचो दोंगर मोंती मायाचो पर्वत म्हणल्या नांवा खाल थंयसर एक मॉनेस्ट्री थंयसर तांचे एक फ्रादांचे एक थंयसर फ्रायरी आसा आनी ते आजुनी त्या फ्रायरीचें नांव मोंते मारियानो. आनी ह्या संदर्भार सप्टेंबराच्या 8 तारखेर थंयसर वर्तो दाबाजो चलतालो आनी ह्या संदर्भार सप्टेंबराच्या 8 तारखेर थंयसर मुरियमाच्या मानाक जल्माचें फेस्त आचरण करताले आनी थंयसर ते फ्राद थोडे धाकटुल्या भुरग्यांक काण घेवन फुलां अरुपूंचें मुरियमायक फुलां उगोळसूंचें फुलां मुखार उगोळसूंचें कार्य तांणी आसा केल्लें आनी हें क्रमेण विस्तारन सगळ्या देसिजेक सगळ्या मंगळूरकारांक आनी जंय तर आतां मंगळूरकारां पावल्यांत त्या सगळ्या गांवांक हें फेस्त विस्तारलां म्हणलो संप्रदाय आसा. तर म्हज्या मगाच्या भावानो भयणीनो हें फेस्त अशें आचरणाक आयलें जाल्यार ह्या फेस्तांत हांगासर ती 2 संगती एडिशनल आमी पळयता सर्तीक आमी पळयता. ह्या फेस्ताची विशेशता एक आमी आत्तां बेंजार केली ती कणस प्रथम बेळ्याचें फेस्त ताच्या सांगाता भुरग्यांक आमी खूब वांटता. खूब ह्या वर्सा कोरोना आशिल्ले वरवीं जायत्या फिरगजांनी खूब वांटी नात पूण जाल्यार हर एका वर्सा आमी खूब वांटता. पळया हांगासर हें खूब आनी हें बेळ्याचें फेस्त खंय तावन आयलें हाका एक कांय थोडो संप्रदाय आसा. आमी भारतांत जियेता आमी भारतांत बहुसंख्यांत हिंदू लोकां मदें जियेता आनी ह्या संदर्भार आमच्या हिंदू भाव भयणी आयल्या वर्सा ताणें आचरण केल्लें चवथी फेस्त. तें फेस्त ताणें प्रकृतीचें फेस्त म्हूण आचरण करचें आनी ह्या फेस्ता संदर्भार तीं प्रकृतीन जाल्ल्या नव्या बेळ्याचें प्रथम फळ घेतात देवाक अर्पितात आनी नवें जेवतात.
आणि तोच तांणी आचरण करचो संभ्रम आमी तांच्या मदीं जी येतली तांच्या प्रभावाक वळख जावन आमी मोती सायबिणीच्या फेस्ता दिसा देवाक अर्गां दिवन प्रथम फळ देवाक भेटयता आनी देवाक भेटयलेलें तें प्रथम फळ आमी कुटुंब सांगात सेवता आनी अशें नवें जेवचें रिवाज आमकां आचरणाक आयली म्हणटात. आनी खूब भुरग्यांक आमी वांडटा चवथीच्या वेळारी थंयसर जायतो खूब थंयसर प्रमुख स्थान घेता. कोबाचें फेस्त म्हणयेत कित्याक रैतान कृशी करना लगभग 3-4 म्हयने वय केल्लो तो खूब खातरना आज ह्या फेस्ताच्या संदर्भार वांडटात. कित्याक चवथी फेस्तांत खूब प्रमुख स्थान घेता आनी सगळीं भुरगीं व्हडां खूब खातात, खूब सेवतात, खूबाचो ज्यूस पियेतात. ह्या संदर्भार आमी धाकटुलीं भुरगीं आदीं धांवन हेरांक पळोवन आसलीं त्या समुदायाक पळोवन आसलीं आमी आमच्या भुरग्यांक उणें जायनजो म्हूण आमच्या मलगड्यांनी आमच्या भुरग्यांक हो खूब ह्या फेस्ता दिसा वांटूंक सुरू केलो जायजय. तशें आसतना पळया एक सामाजीक एक संस्कृती एक प्रकृतीक आनी एक धार्मीक सगळीं सांगाता घालून आचरण करचें फेस्त मोती फेस्त. भोव अपुरब्याचें फेस्त मोती फेस्त. हांगासर धार्मीक संगती आटापून आसात, हांगासर सामाजीक संगती आटापून आसात, हांगासर प्रकृतीक संगती आटापून आसात आनी हांगासर विविध रितीच्या संस्कृतीची संगती आटापून आसात. आनी हे सगळें सांगाता घालून आचरण करचें भोव अपुरब्याचें फेस्त मोती फेस्त आमच्या मोगाचें फेस्त. हे मोती फेस्त आमकां आज कितें संदेश दिता. हे मोती फेस्त आमकां कसलो एक संदेश प्रकट करता. मोती फेस्त आज आमकां प्रति रितीन कुटुंबाक महत्व दिवंक उलो दिता. कुटुंबाक महत्व दिवंक उलो दिता. म्हणजे मोगाच्या भावनो भयणीनो आमी थोड्या वर्सां फाटीं गेल्यान जाल्यार आमची कुटुंबां कशीं आसलीं. आमची कुटुंबां व्हडलीं आसलीं. ल्हानशीं घरां, कोलवांचीं घरां, नळ्यांचीं घरां, ल्हानशीं घरां, सिमिटान नातल्लीं, मातयेचीं घरां, शेणकाडचीं घरां, करीपुसचीं घरां आनी कुटुंबांत सांदे मस्त बापूची मावशी बापूचीं भुरगीं, आकेचीं भुरगीं आनी अशें सगळीं बाबांचीं भुरगीं सांगाता रावतालीं. आजो आजी आसतालीं, सगळ्यां सांगाता मेळोवन जीं येतालीं. कुटुंबांत एकवट कुटुंबांत मोग मायपास आशिल्लो, मागण्याचें वातावरण आशिल्लें. कुटुंबांत थंयसर घरांनी करंट नातुल्लो, टीव्ही नातुल्ली, कांय तरी आसलो पोरनो रेडिओ आसुल्लो आनी त्या रेडिया मुखांत मात्र आमी आकाशवाणी आयकताल्या. आनी संदर्भार टीव्ही नातुल्ली, मोबायलां नातुल्लीं आनी कांयसर इंटरनेट नातुल्लें. असल्या संदर्भार मागण्याक प्रमुख स्थान आमी दिताल्या. मागणे आंबोरी तेर्स अशें कुटुंब सांगाता जियेतालें, सांगाता बाळतालें, सांगाता रावतालें, सांगाता जेवतालें. असल्या संदर्भार ह्या मोती फेस्ता दिसा इगर्जेंत बेजार केल्लें तें नवें घरा हाडून घरचो येजमानी थंयसर जावं पुरो वरणांत, जावं पुरो आळू देंट्याच्या त्या निस्त्यांत, जावं पुरो दुदांत भरसून तो वांडटालो हर एका कुटुंबाच्या सणांक. आमी पळयता आयच्या दिसा कुटुंबाचें जेवण आमी कशें जेवता. आमी आयच्या दिसा सडावत शिरेतीन जेवचें. आयच्या दिसा आतां थोडीं बशेन जेवतात कोण ना, पूण सडावत आयच्या दिसा दनपारां आमी जेवचें जेवण शिरेतीन. व्हडलो शिरेतीचो कोलो घालो आनी थंयसर ताका उदक घालें, शिरेती पुसली. ताज्या उपरांत थंयसर 7-8 बागाची थंयसर निस्तीं, थंयसर 5 बागा आसल्यार आनी 1 बागा थंयसर मीठ म्हणून दवरतात. 6 बागा नातल्या 7 बागा आसल्यार आनी 1 मीठ. तशें थंयसर आमी नमुनेचें जावं पुरो कारात्याचें, घोसाळेचें, जावं पुरो भेंडांचें, आळू देंटो. आज आळू देंटो प्रमुख स्थान घेता. हर एका घरांनी आज आळू देंट्याचें निस्तें करतात, वर्ण करतात आनी रोसांत इडल्यो खातात. आनी अशें जायते नमुनेचीं निस्तीं वाडल्या उपरांत, शीत वाडल्या उपरांत, आळू देंटो शिताचेर आळू देंट्याची कडी वाटल्या उपरांत, ताच्या उपरांत घरचो येजमानी दुदांत वा वर्णांत वा रोसांत बरसिल्लें तें नवें देवाक अर्गां जावन उबारता, मागणें करता आनी उपरांत सगळ्या कुटुंबाच्या सांद्यांक वांडटा. वांटून जाल्या उपरांत सगळीं नवें जेवतात. एका रितीचो मोग, एका रितीचो एकवट थंयसर दाखोवन दिता. आनी ताच्या उपरांत परगांवांत जर तर आसा जाल्यार परगांवांत आसलेल्या भाव भयणींक, कुटुंबाच्या सांद्यांक, पुतांक, दुवांक वा भावा भयणीक तीं कितें करतात, एका लगोट्यांत घालून तातूंत ताका गम घालून एड्रेस बरोवन दंड दितात. आनी आमी हांगा तावन धाडलेलें तें नवें दोह खातर पावतना
वा मस्कत पावताना वा सौदी पावताना क्रिसमस थंयसर जातालें म्हळ्यार 15 दीस वा 1 म्हयनो थंयसर तें कागद पावोंक जातालें आनी ती आमचो उडास काडून मागणें म्हणून तें भात सोलून जेवतालीं. पूण आतां तशी ना परिस्थिती, कित्याक आतां मंगळूरकार खंयसर पावल्यात, गल्फांत जावं दी, अमेरिकान जावं दी, युरोपान जावं दी वा इतर गांवांनी पावल्यात, थंयसर नवें हांगातान व्हरून मोती फेस्त आचरण करतात आनी थंयसर इगर्जांनी वांटून जेवतात. इगर्जांनी नवें वांटतात आनी कुटुंबांनी घरा वचून जेवतात. आतां आमी कोणी पोस्टार नवें धाडिना वा कांयच आमी तसलो संभ्रम करिना. आतां हर एका गांवांत हें फेस्त विस्तारलां. जंय मंगळूरकार आसात थंयसर हें फेस्त आचरण करतात. आनी अशें कुटुंबाचो मोग, कुटुंबाचें एक संतोश चडोवंक हें फेस्त कारण जाता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचे दिसा कुटुंबाचो म्हत्व भोव गरजेचो. आवय बापूय भुरग्यां थंय एका रितीन संबंद आसा जाय. कशें एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकोट्या बांदा रास करून एकठांवन ती गोपान सांबाळटा, त्याच मापान आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक कुटुंबादारांक सांबाळटात, मोगान तेंची येतात. अशें एका मनाची एका काळजाची जावन एक भाग्यवंत कुटुंब रुपीत करूंक जाय म्हणलो संदेश कुटुंबांत जल्मल्ली, कुटुंबांत जियेल्ली, कुटुंबांत वाडल्ली, भाग्यवंत कुटुंब रुपीत केल्ली मरे माय आज आमकां उलो दिता. दुसऱ्यान प्रकृतीचें फेस्त जावन आमी आचरण करता. प्रकृतीचें फेस्त म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमी जिवोवची प्रकृती भुंय, ही भुंयून दिवचें वर्तें देणें आमच्या पोटाक खाण जावन आसा. जर तर भुंयत फळ पिकना जाल्यार आमच्या पोटाक खावंक ना. देखून हें भोव गरजेचें. जावं पुरो आमी मंगळूरकारां शीत आनी कडी जेवता, खंय उत्तर भारताचे रोट्टी जेवतात, दक्षिण थंय उत्तर कर्नाटकाचे थंय जोळा रोट्टी खातात. पूण खंयचें केल्यार जावं पुरो रोट्टी, जावं पुरो चपाती, जावं पुरो शीत वा खंयचें केल्यार तें भुमींत जाल्लें, भुमींत पिकिल्लें पीक. कांय थोडे कांयच तें कांय ना फ्रुट्सां मात खाता जाल्यार ती फ्रुट्सी भुमींत पिकिल्लीं, कांय थोडी मासली मात खाता जाल्यार ती भुमींत जाल्ली, उदकांत जाल्ली. जर तर कांय थोडी मास खाता जाल्यार ती भुमींतांचो दिल्लो व्हरतो प्रतिफळ. देखून हें आमी मानून घेवंक जाय. देखून भुमीचो आमी चड मोग करूंक जाय. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, कांय थोड्या वर्सां फाटीं गेल्या जाल्यार आमी हळ्ळेच्या कुशीन गेल्या जाल्यार व्हडलीं व्हडलीं शारां नातलीं, पुरो हळ्ळ्योच आसुल्ल्यो. खंय गेल्यार उजव्याक दाव्याक व्हडले गादे आनी गाद्यांनी सगळी केल्लीं बेळें आसतालें. मेरांनी आमी चलोन वचोचें आसलें. आतां तसले गादे ना जाल्यात. आतां व्हड रस्ते जाल्यात, हायवे जाल्यात आनी व्हड बिल्डिंगां जाल्यात. एग्रीकल्चर कृशीचे जागे आसले कमर्शियल जागे जावन बदल्ल्यात. देखून आतां बेळे उणें जालां, कृशी उणें जाल्या आनी आमकां जेवंक खावंक आतां आमच्याच सुवातेंत ना जालां. देखून आमी भायल्या गांवचें इम्पोर्ट करता आनी भायल्या गांवचो तांदूळ, भायल्या गांवचीं एप्पलां, भायल्या गांवची चितुर्ल्यो, भायल्या गांवच्यो मुसुंब्यो आमी खाता. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, देवाचें उतर म्हणटा हें सारकें न्ही. तुज्या हातान तुज्या परिसरान दिल्ली त्या भुंयचो तूं मोग कर, त्या प्रकृतीचो तूं मोग कर. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमच्या मालगडी आदल्या काळार कांय थोड्या 50 वर्सां फुडें आमच्या मालगड्याच्या हातांत भुंय नातल्ली. ती दुनियाची भुंय गिणीक गळटाली. कश्ट वावंट काडून 25 मुडे 30 मुडे घेण दिवन भुंयत गळटाली आनी दुनियाचें पोट भरताली. पूण आपूण उपाशी रावताली, निस्पेस पियेताली आनी गिमांत पावसांत गरे बिकणां खावन दीस सरताली. तसली परिस्थिती असल्या दुर्गत लोकांची बिरमत पळोवन इंदिरा गांधी तसल्या प्रधानमंत्रीन भारतांत जाल्ली अस्तित्वाक आयली कस ती स्त्री प्रधानी, भारताची दुबळ्या धाकट्यांची आवय म्हणटात थोडे. आनी असल्या त्या लोकांची दुर्गत पळोवन उळववाने ओडेया म्हळ्यार गोळतलोस धनी म्हणून एक कानून हाडलें, भूसुदारण कानून हाडलें आनी गोळतेल्यांक ती भुंय तांची जाली. आनी ही भुंय मेळ्ळ्या उपरांत लोकांनी कितें केलें, परमनंट कृशी घाली, खाली भाताची कृशी सोडून एक्स्ट्रा माडी लावंक सुरू केलें. आनी अशें तांच्या हातांत कांय घेण दिवचे पयशे उरले, घेण दिवचो तांदूळ उरलो आनी अशें तांच्या हातांत कांय पयशे जाले. भुरग्यांक शिकोवंक सुरू केलें. भुरगीं शिकलीं, गल्फाक गेलीं आनी परगांवाक गेलीं, मुंबय गेलीं, परगांवाक गेलीं, गल्फाक गेलीं आनी खंय गेलीं आनी कामाक लागलीं, कांय पयशे जोडले.
घरां आसलीं घरां मोडलीं नवीं घरां बांदलीं कलवाची घरां वचून नळ्यांची घरां आयलीं नळ्यांची घरां वचून टॅरिसाची घरां आयलीं टॅरिसाची घरां वचून आतां व्हडली व्हडली बिल्डींग आयल्यान आनी अशें जागे घरांत काम करूंक जण ना जाले थंयसर सगळेचे गादे आसले माड माडी जावन परिवर्तन जालें माड माडी जाल्यार थंयसर पोपलां काडूंक नाल्ल काडूंक जण ना जाले पडलेलीं पोपळां विसची पडलेले नाल्ल विसची गत ना जाली सुकयलेलीं पोपळां विकची वा सुलची गत ना जाली असं जाल्यार संदिग्ध परिस्थितींत घरा आसलेल्या उतर प्रायाच्या आवयक आनी बापायक तें पळोवंक कश्ट म्हणून तो जागो विकलो जायते ब्रोकर आसात कृषी जागे काण घेतात ते कन्वर्शन करतात सायटां करतात आनी सायटां करून 10 सेंट्स 5 सेंट्स 15 सेंट्स विकतात कमर्शियल करून थंयसर बिल्डिंगां बांदतात घरां बांदतात आनी अशें जायतो कृषीचो जागो आज पिड्ड्यार पीड जाला आनी आज कृषीची भूंय ना जाल्या सगळे गुडे सगळे बैलां सगळे बेठां पुरा कन्वर्शन जावन थंयसर वाणिज्य बिल्डिंगां जाल्यांत थंयसर घरां जाल्यांत आनी कृषी भूंय नाश जावन गेल्या असो जाल्यार संदिग्ध परिस्थितींत आयचें फेस्त आमकां उल्लेख करता कितलो तुमी जागो विकल्यार कितली तुमी घरां बांदल्यार बिल्डिंगां बांदल्यार कितलो तुमी वयवाट करून दुडू आपणायल्यार पोटाक जेवचें शीत मात्र पोटाक खावची रोटी मात्र पोटाक खावची फुलां आनी फळां मात्र देखून तें गरजेचें तें ना जाल्यार पयशे खावंक जायनात रुपये खावंक जायना भांगर खावंक जायना लोंगोड खावंक जायना माती खावंक जायना देखून तें भोव गरजेचें म्हणल्यार सत हें फेस्त उल्लेख करच्या ह्या संदर्भार म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या वर्सा कोरोना पिडे आयिल्ले वरवीं पळया मार्चांत आमकां हाचो परिणाम लाभला मार्च तावन आजून पर्यंत ही कोरोना पिडा आसलेले वरवीं तें लॉकडावन जाल्ल्या त्या काळार लोकांक पोटाक खाण नासतना लोक वळवळतना लोक त्या दाडा लोकांक कळ्ळें भुंयची वॅल्यू कितें कृषीची वॅल्यू कितें कृषीचो म्हत्व कितें भुंयचो म्हत्व कितें कृषी भुंयचो म्हत्व कितें म्हणलें त्या दाडा लोकांक कळ्ळें आनी आज जायतो गल्फांत तो लोक काम गेल्लो जायते तरणाटे गांवांक येवन पावसिल्या दिसांनी जून जुलयांत कृषीचें काम कर सगळेचें काम केलां जायते पडलेले गादे ह्या वर्सा कोसून सगळी केल्या नेज लायल्या भात लायलां कित्याक हाचो परिणाम कोरोनाच्या त्या लॉकडावना वेळार तांणी भोगुल्लो आनी आज गल्फांत आसले जायते जण गांवांक येल्यात हळ्ळेच्या कुशीन मेटां काडटात आनी म्हणटात म्हाका 1 एकरो 2 एकरे जागो आसल्यार पळय आनी कांय इल्लेशें तोट आसल्यार कांय इल्ले सगळी आसले जागो म्हाका पळय आनी हांव गल्फांत काम सोडल्या उपरांत ती सगळी कर थंयसर जियेतलो थंयसर आसतलो म्हणले एक चिंताप आज नव्या मनशां थंय नव्या युवा जाणां थंय नव्या तरणाट्यां थंय परगांवांत आसलेल्यान थंय आयलां हळ्ळी सोडून पयस परगांवां गेल्ले शहरांनी गेल्ले परत हळ्ळ्या कुशीन मेट काडचें वा हळ्ळे कुशीन मेट काडचें कृषीच्या जाग्या कुशीन गुमान दिवचें आसक्त दाखोवचें दिसून येता वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हाका कोरोना पिडा येजय म्हूण ना हर एक वर्सा आसरचें मोती फेस्त आमकां उलो दिता तुमी तुमच्या पृथ्वेचो मोग करी जाय पृथ्वेन जाल्ल्या त्या बेळ्याचो मोग करी जाय देवाक अर्गां दी जाय आनी तुमी तें सेवी जाय तिसऱ्यान म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो चलया भुरग्यांचें फेस्त आमी आचरण करता चली भुरगीं आज कुटुंबाचो संतोश कुटुंबांत एक चली भुरगें ना तर त्या कुटुंबांत कितें म्हळ्यार तो एक संतोश व प्रकाश ना आदींच्या काळार कुटुंबांत भुरगें जल्मलें म्हणटाना पयलें विचारचें आसलें कसलें भुरगें चिरको म्हणा जाल्यार सकाळच्या तोंडार एखादी संतोष ना जाल्यार चेडुंगी म्हणून एक सुमाराचें उतर म्हणचें आसलें कित्याक म्हळ्यार एक चेडूं जल्मलें जाल्यार आवय बापायक एक व्हडलें वजें आसलें कित्याक ताका शिकयचें ताका काजर करीचें ताका दोत दिवचें कितलें ताका शिकयलें कितलें ताका पोसून निमाणें दुसऱ्यांक धाडिचें न्हय म्हणलें एक चिंताप दुसरें ताका दोत दिवचें भांगर घालीचें खर्च करीचें आनी तें आपणा मेळना तें ताच्या घोवा मेळटा देखून तें एक चिंताप देखून हें चेडूं एक वजंत म्हणून मालगडी चिंतालीं देखून जायतीं जाणां चेडवांचो जल्माशें नातलीं चेडुंगी म्हणलें एक ससाऱ्याचें उतर चेडो जालो जाल्यार फटाके मारच्यो संभ्रमचें संतोष पावचें चेडूं जालें जाल्यार बेजार पावचें असलें चिंताप एक अशीर चिंताप अशीर मनोभाव आदींच्या काळार आसुल्लो आतांच्या काळार तो ना म्हणून समजूं येता पूण कांय थोडे थोड्या समुदायांत आमकां दिसूंक मेळटा देखून कितें करताले
चेडूं भुरगें आसा म्हूण कळीत जाल्लेंच तें स्कॅन करून पळयताले वा कळ्ळेंच ताका कितें करताले एबॉर्शन करून चेडवां भुरग्यांचो हत्या वा चेडवां भुरग्यांचो संहार गर्भांत करताले चेडवां भुरग्यांची खुनी करताले अशें चेडूं भुरगें संवसारांत जल्मोवंक सोडिनातलें असलें एक क्रूर चिंताप मनशां थंय आसलें अशें आसतना म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो चेडूं भुरग्यांक जल्म आयलें जाल्यार खंय थोडे एणे तेणे कचऱ्या डब्यांत मार्गा देगेर सोणवेची आवय बापूय आसली आमकां चेडूं भुरगें नाका चेडो भुरगें आसल्यार पुरो म्हणलें चिंताप म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो चेडूं भुरगें कुटुंबाचो संतोश चेडूं भुरगें कुटुंबाची दादोसकाय आवय बापायक ह्या दिसांनी पळोवचें चेडवां भुरग्यांच म्हणलें आमी जाणा जावंक जाय पूत पळयनात म्हणणी पूत पळयतात पूण चेडवाक आवय बापाय तें आसलें तें एक मोग एक बिरमोत पुतांक तितल्या मट्टार आसा म्हणून बघना ह्या दिसांनी देखून हें मतीन दवरूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून चेडवां भुरग्यांक खेळचें न्ही चेडवां भुरग्यांक तिरस्कार करचो न्ही पण आमच्या कुटुंबांत चेडूं भुरगें आसा चेडो भुरगो आसा जाल्यार आवय बापायनी चड गुमोन दिवचें चेड्याक आमी कोयर झाडूंक सांगिना चेड्याक आमी उस्तूर दिवंक सांगिना चेड्याक आमी आयदनां दिवंक सांगिना चेड्याक आमी रांदूंक सांगिना ताका थंय वच तें सामान हाड हें हाड तें हाड म्हणून मात भायर धाडटा पूण चेडवा करना उस्तूर दुवयता चेडवा करना घर झाडयता चेडवा करना घर पुसयता चेडवा करना आयदनां दुवयता चेडवा करना रांदयता पुरो करता कित्याक आमच्या घरांत तफावत चेडवान तेंच काम करीत चेड्यान भोवन दिये चेडवान कश्ट काण काम करीत तसो अशी चिंताप तें सारकें न्ही चेडूय चेरकोय समासम म्हणलें आमी मतीन दवरूंक जाय देवान आदांक आनी एवेक रचतना समासम रचलीं ताणें ल्हान व्हड करून रचूं ना देखून ह्या संवसारांत देवा मुखार एक दादलोय समा एक स्त्री समा एक चेडूय समा एक चेडोय समा म्हणलें फेस्त एक संदेश आयचें फेस्त आमकां दिता देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो चलयां भुरग्यांक आमी गौरव दिवंक जाय मान दिवंक जाय आज चेडवां भुरगीं फकत एक मनोरंजनाची वस्त जाल्यांत खेळाची वस्त जाल्यान फिल्मान पळया एक डान्स करूंक कॅबरा डान्स जावं दी एक गले डान्स अर्धे आंगले आनी परत घाल्ले डान्स करूंक चेडूंक जाय खंयच्या एक एडवर्टायज तुमी पळया थंयसर एका चेडवाक एका गोंबे रितीन एका डॉलाच्या रुपार एका खेळाच्या वस्तूच्या रुपार पिंजरायतात आनी खंयसरी पळया एका चेडवाक शोषीत थंयसर जावंक पडटा तुमी पळयला ह्या दिसांनी अत्याचार बलात्कार कोरोना पिड आयिल्ले वरवीं ह्या दिसांनी अत्याचार बलात्कार चड आमकां वाचूंक पळोवंक मेळोना पूण ना जाल्यार पळया थंयसर दिल्लींत निर्भयाचे अत्याचार आंध्रांत आनी थंयसर एका चलयेचे अत्याचार आनी हांगासर सामुहीक अत्याचार कितले आमी वाचता कितले क्रूरपणांत हे दादले वा चले ह्या चलयांचो बलात्कार करतात क्रूरपणान तांकां जिवेशी मारतात तांकां उलपयतात आनी तांची खेळकुळां करतात तें पळयतना निसायकी चलयां भुरग्यांक आजुनी मान आसा गी आजुनी गौरव दिवन पळयतात गी म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय देखून आयचें फेस्त म्हणटा हर एक चली भुरगीं देवाचें प्रतिरूप हर एक चली भुरगीं देवाच्या योजनेचें एक हातेर देखून हर एका चली भुरग्याक आमी मान दिवंक जाय हर एका चली भुरग्याक आमी गौरव दिवंक जाय आनी ह्या मुखांतर चलये भुरग्यांक वाडोवंक सोडूंक जाय जिवंक सोडूंक जाय मनाचें आनी गनाचें जिवीत तांचेर उतार करूंक जाय आनी असले कुटुंबांत जियेल्ली अन्नानी जोखीमाच्या त्या कुटुंबांत जल्मल्ली ते चली भुरगीं जुदेवाच्या काळार जर तर जोखीम आनी अन्नान ह्या चलया भुरग्याक आपणाक नाका म्हणून खाण उडयलें जाल्यार आज जेजूक तिच्या कुशव्यांत जल्म घेवंक जाते ना आम्हा समेस्तांची आवय ती जाती ना सर्गा संवसाराची राणी जाती ना देवा बापाची आवय जाती ना देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ही सतां समजून घेवया मोती फेस्त आमी आमच्या कुटुंबाचें फेस्त मुरयेच्या जल्माचें फेस्त मात आमी आचरण करना पवित्र सभेन आज मुरयेच्या जल्माचें फेस्त आमी आचरण करता पूण आमी मंगळूर घरां मोती फेस्त दोंगरा वयल्या सैबिणेचें फेस्त आमी आचरण करतना प्रकृतीचें फेस्त जावन कुटुंबाचें फेस्त जावन तशेंच आमी चलये भुरग्यांचें फेस्त आचरण करच्या वक्ता मुरी माय कितें संदेश आज दिता तो आमी आयकल्लो आसा त्या प्रमाणे जिवंक त्या प्रमाणे आमची कुटुंबां रुतां करूंक पृथ्वी सांबाळूंक चलये भुरग्यांक मनान आनी गौरव लेखूंक सोमी आमकां फावो करून दी आदार कृपा दिवं दी म्हूण मागया आमेन आमी उबी रावया त्रिएका देवते आसुल्लो आमचो भावार्थू सारया सगळीं सांगाता म्हणया सतमानता देवाक सरपदवेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक जगल्या सुताक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संवलो आमकां अमर्यादान जल्मलो 5 पिलातांनी कोसोसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निगे पिलो
तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांचो परतून जिवान जालो सर्गात सोडलो सर्पदेव देवाच्या उजव्या बसला थंय तां जिवांनी मेल्ल्यांनी मनसुबेक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कतुली पुय सभे भक्तांचो एकता पातकाचे बक्षणे कुडीचे जिवानपण सस्ताचे जिवीत आमेन. मगळ भावांनो भयणींनो मुरी मायेच्या जल्माच्या फेस्ता संदर्भार म्हणती फेस्त आचरण करच्या ह्या वक्ता आमच्या कुटुंबा पासून आमच्या प्रकृती पासून सगळ्या भुरग्यां पासून विशेष करून आमी मागुया खऱ्या बरोवशान त्रिएका देवा लागीं आमची मागणी उबारया आनी आमच्यो गरजो आतां आमी उसारया. मोगाला बापा आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी मोयेची देख घेवन तिच्या पुता जेजूची सुवार्ता सगळ्या संवसारात प्रगटूंक तांणी मिनात घेवची मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाला बापा आमच्या समाजाच्या मुखेल्यांनी मोरये बरी निस्वार्थी सेवेन आमच्या समाजाच्या उदरगते पासत वावरूंक तांकां बरी मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाला बापा आमच्या शेतांनी तुवें केल्ल्या विचित्रा पासत आमी तुका अर्घन दितना आमच्या गांवच्या सर्वांक दिसपडतो ग्रास दी म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाला बापा आमच्या कुटुंबाचेर तूं बेसांव घाल परगांवांत आसच्यांक राख आनी देवादीन जाल्ल्यांक ससनाचो विशय दी आनी आमकां समेस्तांक तुज्या राजांत सूख बगूंक फावो कर म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाला बापा ह्या फेस्ताक फुलां हाड मोरयेच्या जिणे वरवीं आकर्शीत जाल्ल्या आमच्या भुरग्यांनी तांचें जिवन एका फुला बरी निस्वार्थी मानाभावान भरलेले आनी हेरांक संतोश दिवचे तसले कर म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाला बापा पिडे शिडेंत वळवळच्या समेस्त्यांनी कश्टांच्या आनी सवयांक बळी जाल्ल्या आमच्या भावा भयणीची तूं काकुल्त कर आनी तांकां तुजो आदर दी म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी बोर दोळे धांपया आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागतान बसयला तांचो उडास काडया तांचे बसत मागया प्रतिरितीन आमच्या कुटुंबां बसत मागया आमच्या आवय बापा पासत आमच्या भावा भयणी पासत आमच्या देवादीन जाल्यांत त्या कुटुंबाच्या सहसन्याचो उडास काडया तांणी आमच्या कुटुंबा खातीर काडलेली वावंट मिनत उडास काडया तांच्या आत्म्या खातीर मागया. परगांवांत आसात आमची भावा भयणी कुटुंबादारां मोगाची फूत आदवो तांच्या पासत विशेष करून मागया. आमी मागया आमच्या कुटुंबांत येणे तेणे शिंपण गेल्यांत कुटुंबांत येणे तेणे रागार आसात कुटुंबांत नासमाधानांत आसात ते आमच्या भावा भयणी पासत मागया. आमी मागया आमच्या प्रकृती पासत सगळ्या प्रकृती पासत भुंय पासत आमी मागया आमच्या तबेन आसच्या भुमी पासत आमच्या तबेन आसच्या प्रकृती पासत आमी करच्या कृशी पासत आमी करच्या बेळ्या पासत आमी करच्या वावंटी पासत प्रकृतीच्या बऱ्या फळा पासत आमी मागया. आमी मागया आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या सरसल्या भुरग्यां पासत तांच्या शिगुण्याच्या जिविता पासत तांच्या बऱ्या भल्या पासत तांच्या बऱ्या फुडारा पासत तांच्या गनाच्या मानाच्या जिविता पासत आमी मागया. आधुनीक संवसारांत कस्तोन आसच्या सर्व सल्या भुरग्यां पासत विविध रितींनी विक्रपाक आसच्या विकून तांचे जिवीचे नाश करच्या सर्व सल्या भुरग्यां पासत मागया. आजून काळार जायत्या हातां खाल जायत्यो सल्यो भुरग्यो कस्तोन आसात जायत्या संगतीन ती शोशीत जाल्लीं आसात निरंतर बलात्काराक वळख जाल्लीं आसात तांचे बसत आमी मागया. सुरेस्पराची दया माया तांचे देवून येवं दी तांकां आपल्या सक्तेन आनी कृपेन बरोवन दी आनी गनाचे मनाचे जिवीत जिवंक तांकां आदार दिवं दी म्हूण आमी मागया. सगळींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसरलेली आमची मागणी दिन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसांव कुटुंबांत आमी जेतांव कुटुंबांत माये मोगाच्या जिविता मुखांतर भगवंत कुटुंब रुपीत करूंक फावो कर. प्रकृतीचो मोग करूंक कश्ट वावंटकान प्रकृतावन यथेश्ट प्रतिफळ सोडूंक आमकां फावो कर. सगळ्या भुरग्यांक मान आनी गौरव लेखूंक तांचो फुडार नंदर करच्या दिशेन वावरूंक आमकां तुजे बोळ आनी कृपा दी म्हण आमी मागतांव. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कितें दिवं तुका सर्व
मुंड्या सवे वायना सवे मानून तुगे मन परता किते दिव तुका सर्वेस पोरा जीवन आमचे भेटयता मुंड्या सवे वायना सवे मानून तुगे मन परता किते दिव तुका सर्वेस पोरा देनी तुवें दिल्ली आमकां जेजू सोवें आज भेटयता जीवन आमचें हे तुजें देणे जायना सुफळ तुजें विणे कितें दिव तुका सर्वेस पोरा जीवन आमचें भेटयता मुंड्या सवे वायना सवे मानून तुगे मन परता कितें दिव तुका सर्वेस पोरा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वे दादेव मानतात असलें जावं म्हूण मागाती हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पयसेवेच्या आदावाक सर्वस्पोर मानून घेवन भोव मोगाळ बापा आमच्या देवा व्हडा मोगान अंकारेच्या कुशव्यांत आमचे मनशा सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचे अंकार बनवी बाडूंक ना पूण तें पवित्र केलें तसो तुजो पोत जेजू आमकां पातकांच्या सर्व वंदवण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळा आमी करता तें आमच्या जिणयेचें समर्पण आपल्या समर्पणाक घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं हें आमी मागता त्या क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो मुखाय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो बाळक मरी आज तिच्या जल्माच्या दिसा तिका आमी नमन करताना एका तळ्यान आमी तुका वखणता तुका वंदिता आमी तुजी कीर्ती परगडता आपल्या अंकुरपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिने संवसारा फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबान तुजी तोरमाई मावा कणतात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवी 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 दळ
कारभाराचो सर्वेश तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय मुगल भावानो भयणीनो भुरग्यानो भोव पवित्र घडये आमी संभ्रमतना आमी आमकांच सगळ्यांक सोम्याच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवया प्रते रितीन सगळे आमचे कुटुंब कुटुंबांत असले ना समाधान कश्ट वळवळे कंत बेजाराय सकट संकश्ट सोम्याच्या पांया तळा समर्पिया आमची सगळी भूंय आमची पृथ्वी सोम्याच्या पांया तळा समर्पिया ह्या पृथ्वींत ह्या भूंयत आमी करचे कश्ट आमी काडचे कश्ट वावंट सगळी सोम्याच्या कुडी रक्ता समर्पण दिवया आमच्या घरांत आसच्या आमच्या कुटुंबांत आसच्या सगळ्या भुरग्यांक कश्ट दिल्या सगळ्या भुरग्यांक वळवळे भोगतल्या सगळ्या भुरग्यांक विविधतेच्या बांदपासाक संपडलेल्या सगळ्या भुरग्यांक सोम्याच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवन देवाची सासाय तांच्या बसत मागया बापा करूस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजें तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या उरवी पवित्रत्म्याचे सक्तेन सजीव आनी पवित्रपण उपजता उदें दिता नसतें ते पर्यंत तुका निर्मळ बटवणी करच्याक एक काश परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणी करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीन देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड रग जावच्याक तूं पवित्र कर ताचेच आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमतांव तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसूत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारुतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतासो गुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुरा जीवन पो आमी परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता बाबा आमचे सोडून येपासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्ट मरणासो ताच्या आनंदभरीत पुन्हा जिवानपणासो आनी सर्गार चडण्यासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दयाळ दिस्त घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावन निर्मी तुका भेटयलेलें सासनीक दान तूं आमकां करूं अशें देवाचे माई भोव बागेवून अवंकार मुरयेच्या तिचो पोती बागेवून झुजेच्या तुज्या बागेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या बागेवून जुतात देवाच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसरून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हण आमी विस्वास धरता बापा हे बली वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाच्या आनी पिटर पौल आमच्या गुवळी बापाच्या सांगाता तुज्या पवित्र सभेच्या समेस्त
गवळ्या आनी मनेऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारान वाटसूं रे तुज्या पवित्र सभेक बवर्तान आनी प्रिती मोगान तीर कर तुजे उजेर एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कनवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दय करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणी आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसारान तरलेल्या समेस्तां तुज्या रासान घे ती आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जाताल्या म्हूण आमकां बरोसो आसा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमेन आमच्या कुटुंबा पासून आमच्या पृथ्वी पासून सली भुरग्यां पासून निरंतर मागून देवा स्वादारय कृपा जोड घेवच्याक सुमयेन शिकलेल्या मागणे सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी उशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कुलेला मुक्षेतांव तशें आमची बदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडशिडेंतले आमकां निवार दये करून जिवितां समाधान संतोश आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्तचें बरोव शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता हांव म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या बातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी एकवटान तांकां सांबाळ तूं चेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो माय मग असो आनी एकवट असो गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती रे मग भावानो भयणीनो भुरग्यानो सगळीं आमी दिमी घाली ही गरीब हांगासर पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आम समेस्ताच्या मोगान बरोवन हांव कर्मयाचे उदरी मनीसांनी ह्या संवसारी आयिल्ली कुटुंबां तुजी येयल्ली कुटुंबाचो मोग केल्ली कुटुंबां घेवंत केल्ली प्रकृतींची येयल्ली प्रकृतीचो मोग केल्ली प्रकृतीचें फळ सेवल्ली प्रकृतींत वावर केल्ली चलया भुरग्यांक मान गौरव दिल्ली प्रद्वारी स्त्रियांक बोगसाणें दिवन नवें जिवीत जिवंक अवकाश दिल्ली चलया भुरग्यांचो विशेश करून विधवेचो निर्गतिकांचो विशेश करून कश्ट जाल्ल्या स्त्रियांक आदार दिल्लो आमी समेस्तांनी कुटुंब बगेन करूंक पृथ्वीचो मोग करूंक कश्ट काडूंक वावंट काडूंक पृथ्वी दिवता करूंक चलया भुरग्यां मानान आनी गौरवां लेखून तांच्या संकश्टांत आदार दिवंक लो दिता ती हे शेळयेच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका भवना पूण तुजे कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली मगळ भावना भयणीनो क्रिस्त प्रसादाचो वेळ वो क्रिस्त प्रसाद उंड्या आनी वायना रुपार सेवंक आमकां साथ दिना देखून आत्मीक रुपान सुमयाक आमचो घेवचे प्रयत्न करया सुमी आमच्या काळजान तुये
आमच्या मनान तूं ये, आमच्या जिवितान तूं ये, आमच्या कुटुंबान तूं ये, आमच्या कुटुंबान तूं राव, कुटुंबाचो मोग तूं चडय, कुटुंबांत एकामेकांतय तुजें प्रतिरूप आमकां दिसूं, आमच्या पृथ्वेन तूं राव, पृथ्वेचो फळ तूं जा, चलये भुरग्यांक मनान गौरवले कोंक आमकां आदार दिवंक तूं ये म्हणून मागून सोम्याक आमचो करून घेवया. जेजुराया वंदन तुका आयला या काळजान म्हज्या, काळीस म्हजें बिडार तुजें, जावं दी तें मंदीर तुजें. जेजुराया वंदन तुका आयला ह्या काळजान म्हज्या, काळीस म्हजें बिडार तुजें, जावं दी तें मंदीर तुजें. सर्गी तळभर सांडून तूं मोनीसालो, कुर्सार मोरण बापाक बलिदान भेटयलें. संवसार सरासर सदां काळ रावच्या, पोवीस सक्रामेंत घडलो. जेजुराया वंदन तुका आयलाय ह्या काळजान म्हज्या, काळीस म्हजें बिडार तुजें, जावं दी तें मंदीर तुजें. प्रार्थुया. प्रितीच्या भोवमोगाळ बापा आयच्या दिसा जल्मले भाग्यवंत ओंकार मरी, आख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाच्या सोडवण्याचें फांते म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवासी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयिल्ल्या तुज्या पुताक उंड्या दाखावायनाच्या रुपान आमी सेवला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अत्रेगून सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकपणां सदां काल जियोंक समेस्त मनशां फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मगाळ भावानो भयणीनो भुरग्यांनो, तुमकां समेस्तांक बरें बागी संतोश भरीत मोती सायबिणीचें फेस्त मागता. कुटुंबाची सायबीण तुमची कुटुंबां भाग्यवंत करून दी. कुटुंबांत संतोश तृप्ती समाधान रास करूंक, कुटुंबां समृद्धीची करूंक आपल्या पुता जेजू मुखांतर बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण मागता. ती समरी माई प्रकृतीची आवय तुमची प्रकृती तुमची भयण आशिर्वादीत करून दी. तुमच्या वावटीचो कश्टांचो फळ 100 वाटांनी काडूंक तुमकां आदार दिवन दी म्हूण मागता. तिस ओंकार मोरी चलयांची पात्रोन, चलयांची दातार, सर्व चलयां भुरग्यांक आशिर्वादीत करून दी. शेगुणाचें जिवीत जियोवन देवाक मानता तसलें जिवीत जियोंक आदार आनी प्रेरण दिवन दी म्हूण मागता. ह्या संदर्भात तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. भोव शिस्तेन, भोव भक्तीपणान, भोव भावार्थान ह्या मिसांत वांटेली सावन कुटुंबा खातीर, प्रकृती खातीर, चलयां भुरग्यां खातीर मागलेल्या तुमकां अभिनंदन. दिनवास देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा प्रते रितीन बोवा पुरब्याचें संगीत करून ह्या मिसांत आदार दिल्ले भाऊ मॅक्सी, तुजो काळजांत उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मरी माया मुखांत तुजे निरंतर देवून येवन दीत म्हूण मागता. हे मिसाक संपूर्ण सहकार दिला, आदार दिला. सगळी मंडवळ केल्या. आमचे कोवेंताची दोन भयणी आदार दिल्या, कुमो केल्या, सिस्टर फ्लोरीन तशें सिस्टर जेस्मा. तुजोय तुमचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर, सगळ्या तुमच्या कोवेंताचेर आनी सगळ्या तुमच्या कॉंग्रिगेशनाचेर हांव मागता. तशेंच सगळे मिसाची मंडवळ करता आमचो भाव जॉयसन,
तसं मनपूर्वक उपकार बावडता देवाचे भरपूर आशिर्वादान ताजे निरंतर मागता ही मिसाचें बलिदान म्हणून ती फेस्त इगर्जे वचून तुमकां मिसा वचूंक ही मिसाचें बलिदान भेटोवंक साध्य जायना तसल्यांक हें आमी भेटोवचें जावन आसा आनी हें मिसाचें बलिदान तुमच्या घरांनी माध्यम मुखांतर पळोवंक वत्या मिनतेन एक मांडावळ घाल्या दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक मनेस्त विनोद गंगुळ्ळी तसो पूत अविनाश गंगुळ्ळी अनुपम गंगुळ्ळी आनी सगळे ताजे कुटुंब आसो मनपूर्वक उपकार बावडता देवाचे भरपूर आशिर्वाद मागता सोमया खातीर पवित्र सभे खातीर मुरये मायेच्या मना खातीर तांणी करचे वावंट कश्ट सरस्पर देव येथेच प्रतिफळान तांकां बरोवन दी बेसांवान नेटोवन दी म्हण आमचें मागणें तांचे खातीर जावन आसा परत तुमकां समेजता देव बरें करूं देवाची आशिर्वादां निरंतर तुमचे थेवे आसूं म्हूण मागता देव बरें करूं आतां सगळीं आमी दिमी गेल्या फेस्ताचो दबाजीक आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं भगवंत ओंकार मुरये सोपूत जावं देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली तसो तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं आमेन आमकां मये उदेशी जिविताच्या रस्त्यार तुमी सेवलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं आमेन आज ओंकार मयेच्या परबेच्या ह्या दिसा मोती फेस्ता दिसा तुमी सगळीं संतोष भरीत आसात पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी तुमचे आनी आमच्या ओंकार मायेचे मजतीन आमची कुटुंबां आमची भुंयबाट आमचे चलयो भुरग्यो सगळीं संतोषान आनी प्रतिफळान नेटोवंक आनी सर्गींच्या सासणाच्या सुखाक संतोषाक आमी सगळीं पावोंक आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे वडुपकार भगीन कृष्णाचे कृपेन येरोम कामचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.